सरकारी मसणभुंयेन जाती आधारित मतभेद वा अन्याय करप सारकें न्हय। सरकारी मसुंडेन सगळ्या धर्माच्या जातीच्या लोकांचेर निमणे संस्कार करपाचो अधिकार मेळचो हे खातीर आमी फुडाकार घेतले म्हण पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकार उलयला। आरडी स्कॉ ब्युरो रिपोर्ट। आयज हांव तोरशा गांवांत आसा आनी हे स्मशान भुमीचे खुबशे आमच्या पेडण्यान प्रॉब्लम आहा। कित्याक चडशे प्रॉब्लम आहा कितें समाज पळयतात, हे समाज पळोवपाचे बंद जावंक जाय हांव सांगता। आनी जे पळय पेडण्या गांवांत आहा पळय आनी त्यो सगळ्यो स्मशान भुमी आहा पळय त्यो इंडिपेंडंट आसूंक जाय आनी हांव इंडिपेंडंट करून दितलो। कित्याक आनी ज्यो खंयच्या गांवांत हे स्मशान भुमी ना ह्यासर स्मशान भुमी करपाक म्हाजो सगळ्याक रायट आसतलो आनी सगळ्यांनी गांवकारांनी फुडें सरोन हे काम एकूच करून दिवचे। सगळ्यांनी इंडिपेंडंट आमची स्मशान भुमी आसची आनी कोणाकूच अशें हे आसचें न्हू कितें ह्या जातचो जाती बाती हांगासर कांयच लागच्यो ना। हेज्या फुडें आमी सगळे एक रावन सगळे आमचे भाव पेडणेकार आमी सगळे जाण रावन ही स्मशान भुमीचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे। हांव एकटोच न्हू, तुमचो म्हाका सपोर्ट जावो आनी तुमच्या आदारान हांव सगळे हे प्रॉब्लम सॉल्व करतलो। ही आयज स्मशान भुमी तशेंच आयज हांवें धारगळे आमची स्मशान भुमी घेतलेली आहा, ते बी काम चालू आहा, ते काम कंप्लीट जातले। धारगळे बी खूब प्रॉब्लम जाताले हे स्मशान भुमीचे, तशें आतां खंयसरूच हे प्रॉब्लम जावचे ना। हे जाता इतले बेगीन हांव प्रॉब्लम हे पयलीं सॉल्व करतलो, कित्याक हे आमचे खरें म्हणटा ते हे आमचें दुसरें घर, ताका लागून हे घर आमचें दुसरें तें आमकां जेन्ना आमी हे जाता तेन्ना आमी आमचें पिसफूल वचोंक जाय। ताका लागून हे पेडण्यान खंयसरूच असले प्रॉब्लम जावचे ना। ताका लागून म्हाका सगळ्या पेडणेकारांचो साथ जावो, तेंचो साथ घेवनूच आदलो पंच म्हाज्या कारकिर्दींत हांवें म्हाका उमेद जाता की हांव जेन्ना 92 सरपंच जालो पयलें काम म्हटल्यार हांवें हें केल्लें आनी तेच्या उपरांत जवळ जवळ 8 आनी 30 वर्सांनी हें काम जाता। खरोखर हें जाता की लोकांची बरी सोय केल्ली आसा। आमी तेन्ना पळयताले की ज्या लोकांक जमीन ना ते कोणाच्या दारार वचून रडताले हें दिवपाक, आनी जर समज ताका दहन केलो जाल्यार सबंद लायफांत तो त्याच्या हेच्यार अंडर रावतालो। हे नश्ट करपाक सगळ्यात पयलीं पावल म्हटल्यार आमची सार्वजनीक स्मशान भुमी आमच्या समाजाची। आमी सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें की ही सार्वजनीक स्मशान भुमी करची आनी त्याच्या उपरांत आमी सार्वजनीक स्मशान भुमी गेले कित्येक वर्सां चालू आहा। खूब प्रयत्न केले पूण हे जावंक पावना। शेड पूर्ण काय काम जावंक ना। 9,80,000 हे काम जाल्लें आहा।